गुड मॉर्निंग एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? हाय म्हणता. हाय. गडबड सकाळचे. सो वयता आमी ऋतिकाच्या स्कुलान. आयज रिजल्ट प्लस डॉक्टराकडे अपॉइंटमेंट आहा, थंय वचूंक जाय. प्लस नुस्तें हाडूंक वचूंक जाय. नुस्त्याची खबरी सांगता मागीर तुमकां गाडयेन बसून. चला. हांगा ऋतिका खूब एक्सायटेड आहा. आयज रिजल्ट न्ही, आनी तें खबर आहा तो पास जालो म्हणून. बुक्स बीन ऑलरेडी दिला 4th स्टँडर्डचे. ओके, सो तो ताका टेन्शन ना. आमच्या टायमार टेन्शन आसलेलें न्हू शिनात. हय, आयज वेदर बरो आहा, दमट आहा. हय, आमकां रावचें पडटालें रिजल्टाक. ताका आतां पयलींच स्कूल सोंपलें की बूक दिले 4th स्टँडर्ड. आसूं शिनात. सो फॅन कॅरी करपाक याद ना. शिव म्हणटा आपल्या गरमी जायना खंय. म्हाका जाता दिसता जायना बसपाक. घरान 10 AC लाय नाल्यार 15 AC लाय. इतली गरमी येता सांगू तुमकां. शी, आनी न्हांवून बीन येयली न्ही चड. सो एक्चुअली जालें कितें, म्हाका तुमकां सांगलेलें न्ही, म्हाका कालवां खावपाचे खूब रूच येयल्ले. सो पणजेत ते मेळटा कालवां, पणजे मार्केटान. आनी तिमी येता कारवारच्यान. तो एकटोच मनीस कालवां घेवन येता. बरें मोठे सायज, बारीक सायज. सो लास्ट टायम गेलो तेन्ना तो शिव धांक सुमार गेल्लो पणजे. तेणें कालवां सोंपलेले. ताणें नंबर दिल्ले एका, येवच्या पयलीं आपल्याक कॉल कर, आपूण पोटल्यो काडून दवरता म्हणून. सो आयज सकाळीं 7 उठलो तो, कॉल केलो ताका, अशें कालवां काडून दवर. तो बरो आपूण ना आयज पणजे. कितली दिसता शेनवारा टील फ्रायडे पर्यंत आपूण ना हांव पावलो. आनी बरें जालें हाणें कॉल केलें तें. डायरेक्टली गेलें न्ही, एका कालवां मेळचें ना. सो आसूं म्हटलें, कालवां नाल्यार कित्याक वयता पणजे. सो म्हटलें डॅल्फिन्सांत कितें घेवया म्हटलें. हय, ओके. तो पयलीं वयता आमी डॅल्फिन्सार, मागीर स्कुलान वयता. स्कुलान टायमींग आसा ना, पयलीं नुस्तें हाडटा. सो शीज घामान बुडलें हांगा. पयलीं नुस्तें हाडटा, मागीर स्कुलान टायमींग आसा 10:30 लास्ट. घेवन येवपाचें आनी कांय ना. ओके, मागीर डॉक्टर टेन्शन ना. नंबर काडलेलो आहा, नंबर आसा 2. सो तें रोखडें जातलें. ओके, सो पळोवया आयज डॉक्टरांनी कितें म्हणटा. आयज 29th. लास्ट टायम ऋतिका टायमार रोखडो जाल्लो ऋतीक न्ही. म्हणजे 8वो सोंपलो, जस्ट 9वो लागलो. 1 वीक की 2 विकान. 2 विकान का 1 विकान जालो तो. 8 मंथ सोंपना. 9 लागता थंयसरूच आसलेले. बेगिना येयलो तो. सो पळोवया. ओके, चला पयलीं आमी डॅल्फिन्सार वयता नुस्तें घेवपाक. सो पयलीं आमी न्ही स्कुलान येयली रिजल्ट घेवपाक. जालें. व्हेरी गुड. ए बी पडला खंय. ओके, सो एक काम जालें. आतां डॅल्फिन्सार वयता आमी. पळया राव टिचरीन कितें म्हटलां विचारता शिव. आतां आयलो शिव. कितें म्हणपाली टिचर? काय म्हणना ते बी जालें न्ही टिचरी. काय ना, आयज फक्त ते रिजल्ट दिवपाचे. कितें सांगतलें आनी. ओके, सो या न्ही, जालें न्ही. पळयता पडला बरें. A+, B. तो वीक फक्त हिंदीन. हय, हिंदीन. व्हॅल्यू एज्युकेशन A+ म्हणा मरे. सगळे A आणि B. तेजे कमी ना, तेजे वयर ना. ते दवर ते चल. ऋतिका रिमार्क पळयात कितें दिला. ऋत्विक इज ऑलवेज enthusiastic when completing his work. He is a unique and a talented student who brings a lot of joy to the classroom. नाचता न्हू रे हांगा थंय सगळ्यांक तो जॉय हाडटा, जॉय. ओके, सो आतां आयला आमी ऋतिका हेअरकट करपाक. ताका हेअरकट जाय खंय, तेबी अशी ताका लायन जाय खंय. सो वचून कर म्हटलें. मागीर इथे स्कूल स्टार्ट जाली की मागीर ताणें जावचें ना. मागीर तांकां थंय स्कुलान अलाव ना न्ही. तो गेला तो हेअरकट करपाक. मागीर तो हेअरकट करपाक गेलो, ताका थंय ड्रॉप केलें. आमी शिवनाथ वॉकिंग करून गेलो डॅल्फिनोजान. म्हणल्यार तूं वचून घेवन यो म्हटलें. पण कांयच ना. वेल्ल्यो बिल्ल्यो आहा खंय. वेल्ल्यो शिवनाथ खायना, ऋत्विक खायना. बेश्टे आमकां लाव कित्याक ते. आनी क्रॅब ना खंय, वायट क्रॅब ना खंय. मागीर तिसऱ्यो ना खंय. आनी ते मोरी बीन तसले आहा खंय. आनी बांगडे आहा खंय, बांगडे इतले फ्रेश ना खंय. हांवें म्हटलें यो म्हटलें तूं उगीच काय हाडनाका म्हटलें. सो पळोवया. सद्या टायम आसा भरपूर. 11, 11:30 डॉक्टर म्हणजे अपॉयंटमेंट आहा. ताका विचारता या म्हटल्यार आमी बेटींतलें हाडटा नुस्तें. जाल्यार कांय ना आयज मागीर जेवणाक नुस्तें.
सो आम्ही आयला बेतीम नुस्तें घेवपाक. इसवण ते हय पण पळय ते हांव बरें आसा पूण काडून दाखय म्हणून मी फुडें पळय. तिसऱ्यो तिसऱ्यो कशे? 150. किंगफिश बारीक आहा पण 800 रुपये किलो कर. बांगडे घेऊया. बांगडे कशे? बांगडे बरे घाल हां चल 1 किलो घाल. आणि हे न्ही सगळे मिक्स हे जे हुमण बरें येता पळय सगळे मिक्स आहा खापी बीन आहा पळय. शो आतां नुस्तें घे म्हणटा जड आसा थंय या मातशें पळोवया यो. नुस्तें घे म्हणटा की जड आसा पुरो 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 खंय फाल्यां खातले न्ही आमी ताका लागून बरो आशुना व्हडले खंय सगळे व्हडले व्हडले आहा किंगफिश. हे पळय शिवनाता क्रेविंग्स जाला इसवण खावपाचें पण इसवणूच ना सगळे व्हडले व्हडले. नंबर 1 क्वालिटी माल. कसले क्वालिटी? नंबर 1 क्वालिटी. अभी इसका क्वालिटी भी है. ते मेवळे शिवनाता किंगफिश बरे आहा खूब दीस जाले. देखो मिल गया तो 1000 रुपये म्हणटालो 1200 म्हणटालो. हांवें म्हटलें 200 रुपये कमी कर 1000 रुपये घे नात खंय 200 रुपये कमी करना खंय. मागीर दुसरे कडेन घेतले हांवें ते 900 पडले. तो खूब दीस जाले शिवनात आपल्याक नुस्तें जाय किंगफिश जाय म्हणटालो. चल हां काडटा कट आयज काडटा फिश आहा. नुस्तें पयलीं दिवन वयता मम्मीक. दार बंद कर मातशें बंद कर. सो नुस्तें दिता आनी उदकाची बाटली हाडूंकूच ना हांवें. इल्ली फ्रॉम कर बिनाचो 11 जाली डॉक्टरा येयला खंय कॉल केल्लो. सो हें पळयात किंगफिश आनी बांगडे बरे व्हडले आहा. आनी तिसऱ्यो मागीर फ्रिजीन दवर. सो मम्मी सांगला तिसऱ्यो वॉश करून फ्रिजीन दवर हांव वचून येता डॉक्टरा कडेन. तो पर्यंत न्ही तोंड मातशें ओपन जातलें आनी खरी तुमकां शेअर करतलें. ओके चला हांव वयता डॉक्टरा कडेन. कोण ना आयज लागला आयज बेगिना कोण लोक ना. तू बस हांव घेवन येता. हां तू बस तिका आतां तूं नंबर नंबर चल. कशें आसा? सो जालें आमचें बेगिना जालें कोण ना आनी जोक जालो परत. परत जोक आहे. परत जोक. बेबी कशें आसा तूं म्हणपा सोडून कितें म्हणलें कशें आहा तुमी? बेबी तेणें तें म्हणजे कितें तें हार्टबीट. हार्टबीट चॅक करता न्ही. डॉक्टर म्हणपालो यो रे उलय. ओके म्हणटा कशें आसा तुमी खंय. डॉक्टर हांसपा लागलो. डॉक्टर ते नर्स हांसपा लागले सारके. डॉक्टर म्हणपालो व्हिडिओ काड खंय कशें आसा तुमी खंय. नेक्स्ट टायम म्हणटा डॉक्टरांनी अशें म्हणपाचें कशें आहा तूं? कशें आहा तूं यो कशें आसा तूं घर का बॉय खबर ना न्ही कशें आसा तुमी म्हणनाका. डॉक्टर हांसपा लागलो खूब हांसलो म्हाकाय हांसपा येयलें हांगासर. सो जालें आतां नेक्स्ट आपयला 6 तारखेक सोनोग्राफी करता म्हणपालो परत लास्ट. मागीर पळोवया मागीर बीपी काडटले. मागीर डॉक्टर कितें म्हणटा पळोवया. ओके चला घरा वयता. सो आयज तुमकां न्ही हांव तिसऱ्याचें हुमण शेअर करता. आमगे 2 भशेन करता एक गरम मसाला घालून आनी एक विदावट गरम मसाला घालून. सो आयज करता ते विदावट गरम मसाला. ओके सो उजरोवन घेतले हांवें डीप फ्रिजीन दवरलेले मागीर ते ओपन जाता न्ही तेच आतां जालें तुमकां दाखयता मसाला. सो हांगासर पळयात अर्दो नाल्ल वळ ग्रेट करून घेतला. 1/2 टीस्पून घेतला हळदीचो पिठो. हांगा घेतला रोस्टेड मस्टर्ड सीड भाजून घेतला. जस्ट थोडीशी रोस्टेड मेथी घेतला आनी एक धाकटो चमचो घेतला कोथमीर रोस्टेड. 1/2 कांदो कट करून घेतला लांबसर आनी एक 4 लसूण घेतला आनी हें बेडगी मिरसांग घेतला इतलें. ओके इतलेंच आनी कांय ना. हें सगळें न्ही हांव मिक्सरान घालून न्ही फायन पेस्ट करून घेता. सो मसालो जाल्लो आसा रेडी आनी हांगा नुस्त्याक हांवें मसालो लायला. मिक्स सांगा बांगडे इसवण सगळें मसालो लावन दवरला पळयात. आनी हे ते भितरले एग्स आसता पळय आमी त्या गाबोळी म्हणटात. गाबोळी आनी कुल्ले दिस टायम म्हटले कुल्ले फ्राय करया म्हटले. आतां सुका बिका कांय नाका ताका लागून
ओके सो आतां हांव करता तिसऱ्याचें हुमण क्वीक तुमकां दाखयता बेगिना बेगिना ओके सो हांगासर हांवें दवरला मातयेचें आयदन तातूंत घालता एक 2 व्हडलो चमचो खोबरें तेलान मातशें बरें जाता टेस्ट तेल तापलेलें आसा आतां न्ही हांगासर न्ही हांवें एक धाकटोसो कांदो न्ही चॉप करून घातला ते घालता सो आतां आमकां कांदो न्ही जस्ट 1-2 मिनटांनी हेका फ्राय करून घेवंक जाय सो कांदो न्ही हांगा फ्राय जाल्ले आसा आतां आमी घालया तिसऱ्यो सो बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी आमकां हे तिसऱ्यो न्ही आतां बरें शिजोवन घेवंक जाय ओके ताका बरें हांव शिजोवन घेता आनी मीठ बीन काय घालूना हांवें मीठ हांव मागीर घालतलें सो हांगासर पळयात तिसऱ्यो न्ही बरें हांगा शिजलेले आसा आनी मसालो हे पळयात आयज ग्रायंडरान घातलेले मसालो फायन जाला ओके ते घालता मसाला घालात सो उदक घालून न्ही जितलें तुमकां पातळ जाय किंवा थीक जाय त्या प्रमाणे तुम्ही उदक घालात सो थोडेंशें उदक घालता न्ही गे थोडेंशें घाल सो आतां घालया आमी मीठ मम्मी घालना उदक सारकें आहा खंय मीठ घालता घाल सो आतां घालता सोला सो आतां घालता 1-2 ग्रीन चिली अशें कट करून घेतला ते घालता आतां न्ही आमकां करीक न्ही बरेंशें खतखतो हाडूंक जाय मागीर आमची करी रेडी तिसऱ्याचे सो हांगासर पळय बरेंशें खतखतो आयिल्लें आसा आनी हांगा तिसऱ्याचें हुमण विदाउट गरम मसाला रेडी आसा सो हांगासर बापूय आनी पूत बसून दुबयचे व्हिडिओ पळयतात हे पळयात या खंय परत दुबय शिव म्हणटा आं आतां म्हटलें तुवें न्ही दवळ जावं न्ही काळ्या करया बरें बरें हें मेळटा हय दुबयचे व्हिडिओ पळयताले कितें करूं मेमरीज एटलिस्ट एक युट्यूब थ्रू न्ही एक मेमरीज उरता न्ही विश्वनाथ हय सो हांगासर मागीर जालें आई मेळोंक ना न्ही आई म्हण आई हय सो हांगा जालें नुस्तें फ्राय करून आतां जेयता आमी कुल्ले फ्राय करता हें पळय रितिका लागून आनी किंगफीश आनी बांगडे फ्राय केला आयज 2 भशेन शीत केला एक उकडे आनी सुरय सो उकडे केला शिवनाथाक आनी मम्मी रित्यू खायना न्ही ताका लागून सुरय केला हे पळय उकडे ओके जेयता आनी मागीर तुमकां मागीर हांव व्लॉग एंड घेता ओके चला दनपारां जेवन व्लॉग एंड करूंकूच ना हांवें न्ही रे न्हिदली आमी आनी हेजो हेअरकट पळय दाखयता तुमकां हांव हांगा केला 2 लायन हेवटें खबर न्ही हांगा करता हांगा कर ओके तो दनपारां हेअरकट केल्लें न्ही सकाळीं तो जेवन न्ही न्हिदलेले मागीर व्लॉग एंड घेवपाक विसरलें हांव मागीर बारीक बारीक घरचीं कामां मागीर कपडे वॉश करपाक घातले आनी सुकलेले कपडे सगळे काडला पळयात आतां म्हटलें एका फोल्ड करया म्हटलें व्लॉग एंड करया यो रे हांगा बाय म्हणना तो चला व्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्राईब करात तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friend. Please comment and subscribe to my channel. God bless you all. चला बाय Bye. आयज न्ही एक बर्थडे आनी एनिवर्सरी आसा तांकां विश करता सो नांव आसा सेल्मा विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देव तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे सेल्मा आनी आसा एनिवर्सरी सुब्रय आनी रुपाली विशिंग यू हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी गॉड ब्लेस यू बोथ विथ गुड हेल्थ एंड हॅपीनेस सदांच हॅपी रावात हें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी सुब्रय एंड रुपाली यो रे Happy birthday and many blessings to you. May God see some happy birthday. Happy anniversary. चला बाय Bye.